गलगलाक आयिल्ली बांदकामां पावसान निखळूंक लागलीं. वास्को परेरा चेंबर्साचो छज्ज कोसळ्ळो. पुष्पांजली उपरांत हो दुसरो प्रकार. 35 अनसेफ रेजिडेन्शियल बिल्डिंगांतल्या लोकांक नोटीशी धाडून भायर काडपाचें उपजिल्लोधिकाऱ्याचे ताकतिकेचे बसकेंत सांजे थारलां. दनपारां वाड्यां पालसणावेलीं खडपां कोसळ्ळीं. इतले मजगतीं ताळगांव व्हडल्या पाटांत घराचेर माड पडलो. आवय आनी दोगां भुरग्यांक मातसो मार लागला. मजगतीं बांबोळे जीएमसीच्या कॉलनींत एका फ्लॅटाचो स्लॅब कोसळ्ळो. वास्को 35 अनसेफ रेसिडेन्शियल बिल्डिंगांतल्यान लोकांक नोटीशी धाडून भायर काडपाचे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ताकतिकेचे बसकेंत सांजे थारला. उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. सोमारा दनपारां वाड्या पालसण्यावेली खडपां कोसळ्ळी. 2014 खंय लोक ह्या बिल्डिंगेंत रावपाक आयल्यात. ते म्हणटात सरकारान खंय तांकां मदत करची. अनसेफ बिल्डिंग्स आसा तांची लिस्ट आमी तांकां दिता म्हणून सांगला, जे आमी एनलिस्ट केल्ले आसा ते म्युनिसिपालिटीन, आनी तांणी सांगला ते आपूण PWD बिल्डिंग सेक्शनान व्हेरीफाय करपाक आनी सर्टिफाय करपाक धाडटा, आनी मागीर आमी ती तांकां एविक्शन नोटीस काडून प्रिकॉशनरी एक्शन म्हणून तांची बिल्डिंग्स खाली करपाक लायता. बरी इनिशिएटीव म्हाका दिसली. डेप्युटी कलेक्टर न्यूज जॉईन जाला आमचो हांगा मंडे, आनी बरी इनिशिएटीव घेतली. आयज आमी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी 35 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केलेली अनसेफ बिल्डिंग म्हणून, आनी खंयसर तरी एक 4 जे बिल्डिंग आहा, मेजर बिल्डिंग आहा, त्यो बिल्डिंगाचे ऑलरेडी स्लॅब्स पडलेले आसा. आयज तेणी डेप्युटी कलेक्टर मिटींग घेतल्या, आनी तेणी एक एश्युरन्स दिला सगळ्यांक की PWDक सांगून ते ज्यो बाकीचे बिल्डिंग्स आहा तेंचो रिपोर्ट घेवन आमी ते अनसेफ डिक्लेअर करतले. आनी ते बिल्डिंगे बद्दल कितें डेंजर्स आहा पळय ती कळपाक लागून ही मिटींग घेतली. तांकां पुष्पांजली कॉपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीक आतां डायरेक्शन दिल्लें आसा की तेंच्यांनी मिटींग घेवची तेंच्या कमिटीन थंयसर, आनी जे कोण त्या बिल्डिंगान रावता पळय तांकां बेगीन बिल्डिंग खाली करपाक डायरेक्शन दिवचें म्हणून. नाजाल्यार वी वील हॅव टू फोर्सिबली एविक्ट देम बिकॉज देर इज अ रिस्क टू देयर लायफ एंड प्रॉपर्टी. कोण मेला जाल्यार मागीर वी वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय द ऑथॉरिटीज. त्या खातीर तांकां सांगलेलें आसा बेगीन तुमी एविक्ट करा म्हणून. पूण आज बी आतां आमकां 2 वर्सां जालीं येयल्यार म्हणजे हो दोंगर कोसळपाक लागला, आनी फुडें हें हांगासर चड रिस्की जावपाचें आसा. आतां हांगा ह्या बिल्डिंगेन जवळ जवळ 9 फ्लॅट आहा, 8 फॅमिली रावतात. म्हळ्यार थंय भुरगीं आहा ल्हान बी ती हांगा येवन खेळटा बी म्हणटकीर हें सामकें एकदम रिस्की जाल्लें आसा. आनी वयले ते फातर पडपाचे आहा तेंचे बाबतींत जर कितेंय तरी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, नाजाल्यार तेवूय जर बिल्डिंगेचेर आदळ्ळे जाल्यार ह्या बिल्डिंगेचें हें कांय ना, धडगत कांय ना. सर हम लोग काम करके रात को 1 बजे आ रहे थे, जैसे बाहर जा रहे थे तो वहाँ से पूरा वो छज्जा नीचे गिर गया. गाड़ी खड़ी थी 2-3, वो डैमेज हो गई. मेरी गाड़ी का पूरा डैमेज हो गया, और AC यहाँ पे पूरा गिरा हुआ है ऐसे. कितने बजे हुआ ये रात को सर 1:10 पे हुआ. ताळगांव व्हडल्या भाटांत एका घराचेर राती कडेन माड पडलो. घराचें बरेंच लुकसाण जालां. सरकारान नाल्यार थळाव्या आमदारान मजत करची म्हूण ते घरांतले लोक मागतात. राती 6:15 सुमार हांव म्हाका भायर धाडलो. हांव गेलो इतल्यान फाटल्यान हांगा मार पडलो दिसता. आनी मागीर हांव येत जाल्यार पळय एम्बुलन्स हांगा येयल्या. पळय जाल्यार हांकां हांव घेवन हांगा गेलो. कांयच खबर ना कितें जालां पळय तें कितें जालां तें. म्हाका बसयलो गाडयेन आनी हांकां एम्बुलन्सान घेवन गेलो. पळय जाल्यार मार पडला म्हणून लागलें. म्हाकाच खबर नासली. तांकां सगळ्यांक लागलें ते धाकटे चेड्याक व्हडल्या चेड्याक. आई हय हांगाच बसलेली. ताका खबरूच ना कितें जालां पळय तें. म्हाजो खूब प्रायवेट कामाक आसता आनी हे सगळें मोडोन पडला. हे आमचे कडेन कशेंच जावपाचें ना. हांव MLA आमच्या MLA कडेन मागता की आमकां जाता तितली मदत करून आमचें घर उबें करून दिवचें तेंच्यांनी म्हणून. कित्याक आनी आमकां रावपाक सुद्दां आनी खंयच जागो ना. म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा, आई आसा, जाणटेली आसा, ती सदांच बरी नासता. जाता तितली आमकां हेल्प करचो तेणें. आमगे मागीर मोलस येयली आनी आमकां घेवन गेले थंयसर. सरकारान आमकां कितेंय तरी हें दिवचें. म्हाज्या हितून हांव पंचायतीचे मार्फत कितें तरी करूंक शकता. हय कळ्ळें न्ही. कशें तरेन मदत करतले तूं? म्हणजे आतां आमचे जो तलाटी आयला ताजे हितून कितें तरी करतले. कळ्ळें न्ही तुमकां. ताच्या नंतर आतां आमचे MLA जेनिफर न्हिसुरात तिणी तांकां गरीब परिस्थिती खातीर कितें तरी हेल्प करचें. इतले मजगतीं बांबोळे GMCच्या कॉलनींत एका फ्लॅटाचो स्लॅब कोसळ्ळो. ही बिल्डिंगेचे कोणूच केअर घेयना. कितले MLA येवन गेले, सगळे सांगता कितें रिपेर करतले, पेंट मारतले. आज पासून एकूय काम जावना हांगासर. अशें मागता कितें गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी केन्ना सुद्दां रावतले हांगा. जेन्ना कोण हांगा मोडटलो तेन्ना तुमी कितें एक्शन घेतले हेजेर काय तेज्याक पयलीं एक्शन घेतले. इतलेंच मागता. आयज सकाळीं 5 सुमार अशें जालें.
सकाळी हय खूब लेटर्स केलेले आसा कित्याक आमकां हांगा GMC क्वॉर्टर्साक आमचे DN आनी डायरेक्टर लागता ऑफिशियल म्हणून आनी PWD मेंटेनन्साक आसा बट गेले 5 वर्सां PWDची मेंटेनन्स कांयच जायना बिकॉज तेंचे रिजन जे पळय सायट केले तेंच्यांनी एवरी टायम की आमकां फंड्स मेळना GMC कडसून केन्ना गेले 5 वर्सांच्यान आनी आमचे हांगा एक एसोसिएशन आसा गोमेको कॅम्पस रेजोल्युशन ते गेले 10 वर्सांच्यान लेटर्स घालीत आसा तेंचे लेटर्साची कॉपी सुद्दां आमचे कडेन आसा नो इंजरीज लकीली बिकॉज सकयले हितून कोण रावनासलेले आनी इट हॅपन्ड अर्ली मॉर्निंग तेका लागून ती न्हिदलेले आसलेले भितर टोटल कितले जाण रावता फ्लॅटान ती सगळी बिल्डींग भरलेली आसा एक सोडून ती सकयल ग्राउंड फ्लोर सोडून सगळे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लाच घेतना रंगे हात धरिल्ले उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी साबाजी शेटेक पणजे स्पेशल कोर्टान जामीन दिलो. साबाजीक 1 लाख रुपयाची हमी आनी तितल्याच रुपयाच्या लोकल शुअर्टीचेर जामीन मंजूर केला. इतले मजगती मायनिंग स्कॅमाच्या प्रकरणात हरीश मेलवानीन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर एक्टिविस्टान हरकत घेतल्या. ताचेर 20 जूनाक सुनावणी जातली. 25,000ची ब्रायब घेतना ACBन उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक रेड हँडेड धरिल्लो. ताणें जामिना खातीर केल्ल्या अर्जाचेर सोमारा स्पेशल कोर्टात सुनावणी जाली. 1 लाख रुपया आनी तितल्याच रुपयांच्या लोकल श्युरिटीचेर ताका करप्शन एक्टा खाला जामीन मंजूर जालो. ACBन साबाजीची कस्टडी मेळची म्हूण यत्न केले पूण 5 दिसांची कस्टडी सोंपल्या उपरांत साबाजीक चवकशी खातीर कस्टडीत दवरपाची आनीक गरज ना अशें कोर्टाक दिसलें आनी कोर्टान ताका जामीन दिलो. ACBच्या फुडल्या चवकशेक खंय साबाजी पुराय सहकार्य दितलो. साबाजी शेटयेक सस्पेंड केला. इतल्या मजगतीं मायनिंग स्कॅमाच्या प्रकरणात नथुरमल मायन्साचो पात्रांव हरीश मेलवानीन घाल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक एक्टिविस्टांनी हरकत घेतल्या. ह्या अर्जाची दखल घेवप काय ना ताचेर आतां 20 जूनाक पणजी जिल्लो सेशन कोर्टात सुनावणी जातली. अर्जाक जाप दिवची म्हूण कोर्टान मेलवानीक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मोगो बरोबर युती तोडपाचीच असल्यार पयलीं तोडपाची, वेंचणुकेच्या तोंडार न्ही. ताका लागून भाजपाकय लुकसाण जालें, मोगोचेंय सादलें ना. काँग्रेसीक मात फायदो जालो अशें विधान नगर विकास मंत्री फ्रांसीस डिसोजान केलां. 2021चे प्रादेशीक आराखड्याचें काम पुराय जालां. तो अधिसूचित करचो आनी आतांच 2031च्या आराखड्याचें काम सुरू करचें. जालां तें काम रद्द करचें न्ही असो सल्लोय ताणें दिला. TCP मंत्री म्हूण फ्रांसिसान 3 तालुक्याचे प्लान भायर काडिल्ले. दोतोरान सांगला 3 महिन्यानंतर एंजियोप्लास्टिक केल्यानंतर तरी येता म्हणून जाय तें तुका. तरी आसतना मातसो स्लो आहा. चडय उत्साह बरो न्ही. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर कारण सगळे जाण तकल्यांक ऑपरेशन आसा. आय विल आस्क यू दिस डायरेक्टली. पळय 3 जाणां जावपा जाय कोलिशन गव्हर्मेंट. दिस इज अ कॉम्प्रोमायज. कॉम्प्रोमायज करतना थोडें सहन करचें पडटा आनी ते पक्षा खातीर करचें लागता. पण तुमकां उपमुख्यमंत्री केल्लो जाल्यार कोण ऑब्जेक्शन घेता आशिल्लो? म्हाका ऑब्जेक्शन घेवं येतालें ना घेवं येतालें पूण सिनियरिटी वायज हांव आय वॉज ओके. आय थिंक हे सर्कमस्टान्सीस तयार जाल्ले सरकार आनी तितून आमचें तत्व आहा तें चड फुडें व्हरपाक गावना आमकां. थोडे फुडें व्हरचें पडटा, थोडे फाटीं घेवचें पडटा. इट्स मोर ऑफ ए कॉम्प्रोमायज. एक म्हणजे मोगो सेपरेट जाले तो एक फॅक्टर आनी दुसरो BBSM तो धाकटो मायनर फॅक्टर पूण तो एड आमकां नेगेटीव एड जालो. तितून आमकां तो लुकसाण जालें. तुमी कितें म्हणटा की मोगो बरोबर युती तुटपाक नाका आशिल्ली? तुटपाक जाय आसली जाल्यार खूब पयलीं तुटपाक जाय आसलें ती. ते फेल जाले आनी आमी फेल जाले पूण लुकसाण दोगांयचें जालें. तितून काँग्रेसीक फायदो जालो. ही गजाल जाली फाटली कॅबिनेटा भितर तुमकां दिसता? कारण जो रिजल्ट आयलो कांय मंत्र्यांची वागणूक चुकीची जाल्ली. तो आहे न्हू रिजल्ट मान्य करपाक जाय. रिजल्ट जालो की मान्य करपाक जाय. खंय तरी चुकले आमी. रिशफलिंग आमी कितें म्हणया हें 2.5 वर्सांनी जावपाक जाय आशिल्लें. हे 2 ते 3 वर्सां भितर जावंक जाय तें. परत BJP इज गोईंग बॅक टू इट्स हार्डकोर हिंदुत्व अजेंडा. पळय म्हाज्या अंदाजान गोंयांत तरी हे विशय ना. गरज आसतना रामसेनाक बंदी घातली गोंयांत भितर सरपाची टायम टू टायम केल्ले आहा. वॉट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम? प्लॅन तयार करतना
खुबश्यो मिस्टेकी तयार जाल्यो म्हणजे सेल्फ करेक्शन म्हणटा हांव ताका रस्तो न्हून जर रस्तो दाखयलो घरा वरसून रस्तो दाखयलो म्हणजे तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयकोंक ना म्हणजे कोणाक सेटलमेंट करपा जाय आसलो कोणाक कमर्शियल करपा जाय सगळे झोन चेंज ऑफ झोन करपा जाय आनी थोड्या लोकांचे झोन पळय सेटलमेंट जाल्ले एग्रीकल्चर केले ते लोकांक सांगलेच ना कित्या खातीर केले पळय ते ऑब्जेक्शन येयली आनी ती सगळी स्क्रुटनायज केल्या बगर नवो प्लॅन करपाक अशक्य हांव फक्त 3 तालुका सत्तरी काणकोण आनी पेरणे करपाक शकलो तरी आसतना 6% ते 15% ऑब्जेक्शनां एंटरटेन केल्या म्हणजे मान्य केल्या पूण जी सिस्टम तयार केल्ली म्हज्या कोतान आनी 6 म्हयन्यांनी गोंय जावपाचें तुम्ही आज कितें म्हणटात की नवीन प्लॅन करपाचो काय तुम्ही जी एक्सरसाइज केल्या ती घेवन मुखार वचपाचें पूण आयडिया तेजी बरी आहा वॉट विल बी विचार युअर बरो आहा एडवाइस स्टिक टू 2021 or still look for 2031 I would suggest take correction suggestions for the next 4 years and prepare a plan for next 10 years. म्हणतात की तुमचे काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा फुडले 6 म्हयन्या भितर 2021 नोटिफाय करपाचो आणि 2031 काम स्टार्ट करपाचें आणि आता सध्याच्या काळान 2001 आणि 2011 कॉमन हा ते चालू आसा बरोबर बट दॅट इज नॉट द वे टू that is not the way to do but it is a part solution. हो 6 म्हयन्या भितर सगळे भायर काढ आणि 2031 काम स्टार्ट कर दॅट विल बी द मोस्ट आयडियल सिनेरियो दोन्ही कामां जाली तुजी give a break.